नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान आमी एक सतत प्रयत्न जाता की ज्या ज्या कडेन पर्यावरणाची हानी जाता थंय थंय आमी आवाज काडटात आनी एक म्हाका बरें दिसता की ताजेर सरकार किंवा प्रशासन ताजी दखल घेता. पयलो आमी इश्यू घेतिल्लो तो इंडस्ट्रियल इस्टेट कुंकळ्ळी. थंय तांणी आमच्या प्रदर्शन मंडळान थंय वचून पळोवणी केली. ताजे फाटल्यान आमी घेतिल्लो सेर्नाभाटी आनी ते सगळे कोस्टल बेल्टाचो जो सँड ड्यून्स कट करतात थंय वचून CRZ प्राधिकरणान वचून थंय चवकशी केली. आनी आतां आमी तो दुसरो इश्यू घेतिल्लो तो आमचो नेसाय हांगा जे प्रदूशण वाडटा ताचो आनीक तातूंतल्यान एक बरी गजाल म्हणटा ती प्रदूशण नियंत्रण मंडळान काल साकून थंय मॉनिटरींग स्टेशन आपल्याला सुरू केला. ते मॉनिटरींग थंय कशें जाता तें पळयलां. एक थंय 3 प्रॉब्लेम आसात. एक म्हणटा ते आमचो थंय कार्बन फॅक्टरी आसा, दुसरे आसा ते थंय क्रशर्स आसात आनी तिसरो चडांत चड म्हत्वाचो लोकांक त्रास जाता तो थंयचे जे स्क्रॅप अड्डे आसात ताजो ते थंय उजो घालतात, ताजो कार्बन जाता, हे जाता. काल एक इश्यू जाला. काल राती एक उजो पेटला पळय. सो कितें सिच्युएशन आशिल्ली थंय? एक्झॅक्टली काल म्हणजे जो पाटला ते जे स्क्रॅप पेपर जावं कार्डबोर्ड ते हाडून ते डंप करताले आनी ते मागीर ते पॅक करून म्हणजे बांदप टाय करून ते महाराष्ट्रा जावं कर्नाटका ते फॅक्टरीन धाडटाले. म्हणजे एक्चुअली तो आतां हांगा बाजारांत खंय सायडीक कोणी स्क्रॅप घेता म्हणजे हे तुगेले पेपर वेस्ट, कार्डबोर्ड, पुट्टे हे सगळे घेता. प्लास्टीक थोडेशें उरता ते रिसायकलिंगाचे वापरतात ते ताणें ते डंप करून दवरिल्ले आनी ते उजो पेटलो. उजो पेटकीर ताका 3 फायर टेंडर लागले. 48,000 लिटर उदक मारचें पडलें आनी 20 फायर फायटर हाजेर काम करताले. चालू उरता आनी पेपर पेटिल्ल्यान तो फास्ट पेट्टा. तुका पेपर न्ही तो हार्ड उरता सुकिल्लो पेट घेता आनी ते पालोवपाक त्रास जाता. हें जालें. लोकांचें म्हणणें कितें आसा थंय की अशी हे युनीट आसा आमी खुबदां कंप्लेन करून जाली. IDC हांचेर कांय एक्शन घेना जावं आपणे IDCची चेअरमॅनां सुद्दां हालीं जेन्ना रेजिनाल्ड जालो ताका दिली. कोण हाचेर पळोवणी करनात आनी हे सांजुदी RELाक सांग की आमकां म्हणटी हो युनीट त्रास जावपाक लागला. सो अशें चड युनीट आसा तितले जे एक म्हणल्यार स्क्रॅप हें करता तेन्ना तातूंत प्लास्टीक सुद्दां हें दवरलें जाल्यार तातूंत भितर उदक पडटा. दुसरें ते खंयीय घालतात जागो पळयनासतना. ती जी मागीर उदक तातूंतल्यान वता ते शेतांत हांगे व्हांवन वता आनी तांचे ते थोडे प्लास्टीकूय व्हांवन वता गटरांनी. मागीर ते चोक जावन उरता. तो एक प्रॉब्लेम जाता. डेंगू मलेरिया हे रोग वाडटात. थंय लोक रावतात ते सामकी बुरशीपण करतात भितर हें. आनी कालचो जो पेटलो ताका म्हाका दिसता कांय म्हणजे फायर टेंडर कितें हें आसपाक जाय तांणी दवरपाक जाय ते सुद्दां नाशिल्लें. हायड्रंट जे ते कितें आमचे फायर हायड्रंट जे एक्सटिंग्विशर जे करपाक तेच नात. ते ना. हे सगळे हाजे सोड आमचे थंय इंडस्ट्रियल सोड आमचे हांगा जे मडगांवचे मार्केट आसा तांचेय ते फायर हायड्रंट हे आसा पळय आमचे एक्सटेंड हे आसात ते चलनात. सुशांत आनी एक गजाल आसा. आतां आमी हे मडगांवचे फायर म्हणटा आमी फाटीं एक 15 दीस पयलीं कलेक्टराक पळोवणी केली. थंय जे लागिल्ले फायर हायड्रंट आशिल्ले ते एक्सपायर्ड जाल्ले, ते रिफील केले नाशिल्ले. आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार कळून आयलें थंय जी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची जी सकयल रूम आसा पळय थंय CCTV चलना. तांचो तो स्क्रीन जी आसता तांकां पळोवपाक ती बंद पडिल्ली आसा. म्हणजे जंयच्यान डिजास्टर सावथ दक्षिण गोंयचे डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल चलता तेच डिजास्टर तो आसा. आनी जर कलेक्टर बिल्डिंगेक ती मेन एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आमी ताका जे तुका सेन्सर आसात फायर सेन्सर जावं हे ते सुद्दां चलनात. अशी काय मागीर बातमी करतकीर खंय तरी ताणें ते हळू थंयच्यान काडून व्हेले आनी खंय दवरले काय चेंज केल्या म्हण वचून खबर ना. अजून ते फायर हायड्रंट ना. पण हे करपाक हाका लागून बातमी करपाक जाय. तेच हांव म्हणटा. डिजास्टर मॅनेजमेंट जंय बसता तो एक स्पेशल सेल आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ते कलेक्टर बिल्डिंगेक इम्पॉर्टंट पेपर आसात. चुकेन लागपाना आतां वेगळी गजाल पूण चुकेन समज लागलो जाल्यार करतले कितें तुमी. आनी ते थंय वचपाक तुका एक सायडीच्यान वाट ना. लिफ्ट एक कडेन जाल्यार एंट्री एक कडेन. म्हणजे हे तांणी सिंपल गजाली इवन थंय फायर ब्रिगेड वचपाक पावपाना. इंटरनल जर सिस्टम सारकी ना जाल्यार पावपाना. म्हणजे हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लें की तांणी सिस्टम तांणी सारकी करपाक जाय आसली. ती केली ना तांणी आज पर्यंत केली नासतली. ही अशी गजाल.
सो आमकां अशें दिसता की दुर्दैवाची गजाल म्हणजे प्रशासन प्रत्येक वेळाचेर न्हिदिल्लेच आसा. न्हिदिल्लेच आसा. हांगा दक्षिण गोंयाक तरी न्हिदिल्ले आसा. तांची स्वताची बिल्डिंगेक ते फायर सेफ्टी सारकी करनात. म्हणजे 3-3 म्हयने एक ताजो हे आनी extension- मडगांव मार्केटाक 2दा उजो लागला, 3दा उजो लागला. बरोबर. एक तर सामको हे जाल्यार तरी आसतना तो जे उपाय घेवपाक जाय ते घेनात. एक नशीब बरें म्हणपाचें मडगांव उजो लागील तो तेन्ना दिसा लागना, दिसा लागूना, हय रातचे रातचो लागलो. लागलो आनी तो मोठो पेट घेवपाक पावलो ना. तूं चीत दिसा लागील जाल्यार भितर चेंगराचेंगरी जावन कितले जाण हें जाता आशिल्ले ते. कित्याक थंय वाट बारीक आसा न्ही तुका मडगांव हय, मार्केटान वच. वतना सारकें धांवपा भायर सरपाक मेळना. काल आनी एक अशीच गजाल जाली ती म्हणटी आमची राय एक काल हो दनपारां 4 सुमार एक एक्सिडेंट जालो. आतां तो जॉनाथन गोम्स हो 30 वर्साचो भुरगो. तो स्कुटर घेवन वता आसतना ताजे कंट्रोल गेलो आनी तो पडलो आनी तकली आपटून ही इज एक्सपायर्ड. आतां कोणी म्हणपाक शकता हो सेल्फ एक्सिडेंट, ताका कुठं दुसरी दोशी कित्याक धरपाक जाय, ताजी चूक जाल्या. पूण थंय आनी एक हें आशिल्लें, तो जो रस्तो आसा तुवें पयलो आसतलो हय हय तो सामको एक्सिडेंट प्रोन झोन असो सामको हे. आनी थंय अशें तुका एक्सिडेंट कंट्रोल करपा खातीर कांयच वेवस्था ना. ना. थंय पयलीं कितें आशिल्लें की एक स्पीड ब्रेकर आशिल्लो आनी स्पीड ब्रेकराचेर थंय लोक स्पीड ब्रेकर येतकीर Slow जाताले. आपली स्लो जाताले आनी हे वताले. आतां पयर कितें जालें की जे आमचे नॅशनल गेम्स आशिल्ले तेन्ना प्रधानमंत्री येता म्हूण ते स्पीड ब्रेकर सगळे काडले आनी ते पे केले. आतां नॅशनल गेम्स जावन कितलो तरी तेंप जालो आसतलो. परत त्या जाग्याचेर एक तर स्पीड ब्रेकर घालपाक आशिल्ले किंवा रमलर घालपाक आशिल्ले किंवा स्पीड कमी करपा खातीर कितें तरी जावपाक आशिल्लें. तें अजून जावंक ना. आनी सगळ्याकाय म्हत्वाचें म्हणटे थंयच्यान एक दिसता म्हाका 5 मिनटाच्या वाटेचेर आतां जो नवो हो जाला मंत्री एनवायरमेंट मिनिस्टर अलेक्स सिकेरा हाजें घर आसा. थंयचो आमदार म्हणटा आपूण सामको विजिलंट आमदार म्हणटा अलेक्स इग्नाल लॉरेन्स. तो थंयचो आमदार. बरोबर. थंयचे जो आमचे पंच मेंबर आसा तोय आपूण सामको लोकां खातीर झगडपी बिगडपी म्हणटा. हे तिगूय जाणांनी हे हांगा परत तो स्पीड ब्रेकर येवचो किंवा येवचो म्हणून कांयच प्रयत्न केलो ना. सो हें मरण हे प्रशासनाक लागून जालें अशें दिसना तुका? हय हे तिगी जाणां तुवें सांगलें तें बरें आसा पूण हाकाय जबाबदार प्रशासन आसा, अधिकारी आसात. हय कळ्ळें तुका. रायचो जर आमी विचार केलो म्हाका दिसता ह्या वर्साकच म्हाका दिसता एक 4-5 जाण ते रोडार तो जो स्ट्रेच आसा एलेक्स सिकेरा घर टू चर्ची कडेन म्हणल्यार 5-6 जाणांचो जीव गेल्लो आसा. त्या भायर बारीक बारीक एक्सिडेंट वेगळे जाल्यात. ट्रक सुद्दां उलटी पडल्यात थंय दिसाचे. म्हणजे कितें घेवन येता रे तो मातसो रस्तोच स्ट्रेट आसा ना, स्ट्रेट आसा आनी थंय स्पीड मागीर इतलो स्पीड वाडटा. जायना आनी कंट्रोलाक येना. सो जेन्ना ते स्पीड ब्रेकर काडिल्ले ते परती घालपाक जाय आशिल्ले. ही जबाबदारी कोणाली, कोण काडटा आनी कोणें ऑर्डर दिली ताची की काडटकीर हे परती घालात. आनी घालनाल्यार सुद्दां PWDन आनी घालपाक जाय आशिल्ले ते हे घालिना. एक गजाल ही जाली. सद्याक आतां थंय हे आसा की गांवचे लोक सामके पेटून उठल्यात हय आनी ते म्हणटा आमी PWDचेर केस घालतले. केस घालता. बरोबर. केस घालपाचीच. PWDचेर केस घालपाची आनी कोणें ऑर्डर दिल्ली काडपाक ताणें परती घालना म्हूण घालपाची केस. ताणें परती ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली न्ही. अरे जाली नॅशनल गेम्स आनी प्रधानमंत्री हे रोडान गेलो ना एक तुमी ऑप्शन म्हणून दवरिल्लें तें बरोबर आसा तुमचें ना न्ही. सेक्युरिटी रिजन्सा लागून तें ऑप्शन दवरपाकूच जाय तुवें. ऑप्शन दवरलें बरें केलें पूण तुवें तें जातकीर परती घालपाक जाय आशिल्ली तें घालना ही एक मोठी चूक. आनी फकत म्हाका दिसता हांगाच अशें न्ही आमचें हो आतां काल कळ्ळां म्हणून हय बरोबर. नजरेक आयलो म्हणून आनीक अशे कितले तरी स्ट्रेच आहात जंय सामकें लक्ष घालपाक जाय. आनी जो रिपोर्ट जो आसा तो म्हणटा की गोंयाक जे कितें मेल्यात तातले 70% आसात ते 2 व्हिलर्स मेल्यात. 2 व्हिलर्स आनी ते म्हणटात की हेल्मेट ना म्हणून. फकत हेल्मेटाक लागूनच न्ही, रस्तेय सारके नात. रस्ते सारके नात. रस्ते चड सारके ना. आतां तुवें पयर बाणावले पयलो आसतलो नॅशनल हायवे बांदतात. थंय नॅशनल हायवेचें अर्दें काम जाल्लें आसा. वेस्टर्न बायपासाचो जो काम आसा तो जाल्लो. नावेलीच्यान जो रोड येता तो जाल्लो. थंय जंक्शन आसा. जंक्शनार ताणें कितें केल्लें आसा एक दोनी सायडीक रस्ते फुटल्या आनी कॉन्ट्रॅक्टरान हाडून आपली ती सिमेंट ब्लॉक्स त्या रस्त्याच्या मदीं दवरल्या. सो तूं जेन्ना मडगांवच्यान बाणावले वचपाक वता तेन्ना नावेलीच्यान गाडी येता ती दिसना. कळ्ळें तुका. आनी थंय एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. मुखार जेन्ना बारीक ट्रॅफीक सर्कल गेल्ली आसा तांकां कितें केल्लें कॉन्ट्रॅक्टरान
बेश्टे रॉड मारल्यात, जे कन्स्ट्रक्शना वापरता वेस्ट रॉड आशिल्ले ते थंय मारल्यात आनी ताका एक शेड नेट लायिल्ली. सो एक्सिडेंट जालो जर हांगा पडलो तो रॉड कोणा जाता खंय घुसपाक शकता. मागीर तूं कितें हेल्मेटान तोंडाक कवर म्हणटलो, जावपाना न्ही. सो हें करपाक जाय आशिल्लें मेन आनीक आनीक सामको आतां आनीक हें आसा की काब द राम म्हणटा तो हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा तो आमच्या साश्टी कडल्यान मातसो फुडें एंडाचेर आसा. बेतूल काडटकीर तो फुडें हें लागता. थंय आतां थंयच्या स्थानिकांनी बोवाळ करपाक स्टार्ट केला की थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन येता. इलिगल कन्स्ट्रक्शन ते तितले हे बरें आहा. थंय सगळे नॉर्म्स वायलेट करून रस्तो केला. येता न्ही आयली हय. आतां तांचो बोवाळ कितें आसा, थंय 2 आनी एक सांगते काय ह्या विशयाचेर हाज्या पयलीं हांवें गोमंतकांतल्यान बोवाळ करून हें केल्लो की अशें जावपाचें आहा. थंय प्लॅटफॉर्म उबारतात आनी हें करतात, हें सगळें लक्षाक हाडून दिल्लें. आनी तेन्ना कितें केल्लें की तेन्ना तात्पुरतें ना ते टेम्पररी आनी कितें आतां थंय ऑलरेडी हें जालें कितें कन्स्ट्रक्शन सुबी जाली. बरोबर. आतां कितें बांदकडे तो प्लेटो तुवें पयला सारको एंड प्लेटो, आनी इट इज व्हेरी सांगो तुजो आमचो चिरयांचे फातर तेच स्पॉन्ज टायप तें उदक घेवन दवरता ताजे सकयल तो दर्या. सो तो क्लिफ ताणें घेतला आनी ताणें थंय हें केलां. आतां तूं जर वयल्यान गेलो तितलें दिसना, वयल्यान ताणें कितें केलां चुट्ट घाल्या हें केलां अशें दाखयलां. तूं जर दर्यांतले मुखाल्ले वटेच्यान जर पळयलो जाल्यार तुका सारकें कन्स्ट्रक्शन कितें कळटा. कन्स्ट्रक्शन केलें आनी माड मारल्यात. दुसरी जे नवें जें आतां पयर रेस्टॉरंट आयलां ताणें तर सारकी चिरी कटींग करून तुका सारकें म्हणजे इट्स हिल कटींग ऑलमोस्ट हिल कटींग म्हणजे ड्रिलर विलर वापरून तें केलां. आतां ते जो एक्टिविस्ट आसा ताणें सांगले त्या प्रमाणे ताणें जे RTI डॉक्युमेंट मागल्यात तो 3 हर्टच घालपाक तें हें आशिल्लें. पूण ते हर्ट म्हणटा ते हर्ट ना, ताका कॉन्क्रीट काम करून आनी हें केलां सगळे हाजे लोखणाचे पोल उबारले. आनी ताजे कडेन एकट्या कडेन आसा 14, दुसऱ्या कडेन आसा 8. पूण जर 3 परमिशन आसा जाल्यार 14 आयली कशी. एक जाण तूं दीस इज जो ज्या जाग्यार हें केला इट्स इको फ्रजायल जागो तो सामको. एक्झॅक्टली. आनी दुसरें म्हणजे आतां आमी हांगा जे सँड ड्यून आसा हाचे कटींग उलयतात जावं आमचे बेतलबाटीचे जे उलयतात हेंय त्याच एरियेक पडटा. हें त्याच झोनाक पडटा मेन म्हणजे हांगा करपाक जायना आशिल्लें तें दिलां. आतां म्हणटा गांवचे लोक कोण कंप्लेन करपाक गेलो जाल्यार तो धमकी दिता. दुसरें म्हणल्यार दिल्ली कनेक्शन बरें म्हणून सांगता तो कितें जाल्लेलें. सो पंचायतीन हाजेर पयलीं ताका दिवपाक जाय नाशिल्लें. पंचायत टायम काडून धोरण करता. तो जेन्ना कंप्लेन करपाक डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत गेलो, पंचायत ते काडटा परते BDO कडेन धाडटा. म्हणजे हांगा अशें चल्लां की टायम पासिंग द बॉल बेस्ट म्हणजे. सो आमी तुमकां सदांच म्हणटात की साश्टीक जें कितें चल्लां, साश्टीक चड सगळे गोंयांत जें कितें चल्लां तें आमचे बऱ्याचें न्ही अशें दिसता पळोवपाक. हाजेर प्रशासनान ताचेर उपाय घेवपाक जाय. म्हजे कोतान आतां म्हाका दिसता जर लोकांनी सामकें विजिलंट रावपाक जाय जाल्यारच असले प्रकार बंद जातले. आमकां आस्त आसा की लोक हें काम करतले. ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. लोकांनी मातशें सक्रीय जावचें आनी आपल्या हांगा कितें वायट चलता तें पळोवचें, निदान ताजेर आवाज तरी काडचो इतलेंच आमी मागतात. आनीक आमची ही जो मागणी आसा ती तुमच्या लोकांक पावतली अशी आमी आस्त दवरतात. आनी तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक TV.